प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंकरार आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो पयलो आविस्फोर वोड 1 ते 17 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्सेस 1 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आविस्फोर 1. अब्रामाच्या पुता, दाविदाच्या पुता, क्रिस्ता जेजूचे हे वंशावळीची शिवडी. अब्राम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोबाचो बापूय, जाकोब जुदासाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय, जुदास फारेसाचो आनी जाराचो बापूय, तांची आवय तामार. फारेज एज्रोनाचो बापूय, एज्रोन आरामाचो, आराम अबिनदाबाचो, अबिनदाब नाशोनाचो बापूय, नाशोन सालमोनाचो, सालमोन बोआजाचो बापूय, ताची आवय राहाब. बोआज ओबेदाचो बापूय, ताची आवय रूत. ओबेद जेसेचो बापूय, जेसे दावीद राजाचो बापूय. दावीद सोलोमोनाचो बापूय, ताची आवय उरियासाची पोतीन. सोलोमोन रोबोआमाचो बापूय, रोबोआम अबिजाचो, अबिजा आसाचो, आसा जोसफाताचो बापूय, जोसफात जोरामाचो, जोराम उजियाचो, उजिया जोतामाचो बापूय, जोताम आहाजाचो, आहाज हेजिकियाचो, हेजिकिया मनासेचो बापूय, मनासेस आमोसाचो, आमोस जोशायाचो, जोशाया जेकोन्याचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हे बाबिलोनाच्या परदेसाच्या काळार जल्मले. बाबिलोनाच्या परदेसा उपरांत जेकोनिया सालातियेलाचो बापूय, सालातियल जेरुबाबेलाचो, जेरुबाबेल अबियुदाचो, अबियुद एलिकिमाचो बापूय, एलियाकीम आजोराचो, आजोर जाडोकाचो, जाडोक अकिमाचो बापूय, अकिम एलियुदाचो, एलियुद एलियजाराचो, एलियजार मातानाचो बापूय, मातान जाकोबाचो, जाकोब बापूय जुजेचो, हो मारियेचो पोती. हिणे क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक जल्म दिलो. म्हणटोच सगल्यो पिणगा मेळून हिशोब असो. अब्राहम थान दाविदा पर्यंत 14 पिणगा, दाविदा थान बाबिलोनाच्या परदेसा पर्यंत 14 आनी बाबिलोनाच्या परदेसा थान क्रिस्ता पर्यंत 14. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां हातून आमी फकत नांवां वाचता. आनी आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता इतलीं व्हडलीं नांवां आमी आयकता आनी आमकां दिसता आयच्या शिवर्तमान आमकां कितें शिकवण मेवतली. आनी जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता वर्साच्या वर्सा जेन्ना आमी नातालांची परब करपाक लागीं पावता तेन्ना जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही म्हणून आमी हें देवाचें उतर आयकता. पूण भाव भयणीनो आमी सगळीं जाणो की जेजू मनीस न्हय. जेजू जावन आसा देव, पूण तो तुज्या आनी म्हज्या आनी आख्या मनशा कुड्याच्या मोगा पासत तो आतां मनीस जाता. पूण आतां मनीस जावपाक देवाक भाव भयणीनो तो संबंद दादल्याचो आनी बायलेचो तसो जायना. आमी सगळीं जीं ह्या संवसारान येता जेन्ना आमचो पाय आनी आमची माय एके भशेन संबंद करता काजाराच्या जिविता वरवीं आनी तेन्ना आमचो जल्म जाता. पूण जेजूचो जल्म असो जावंक ना. जेजूचो जल्म जाला जेन्ना आज बोडव्या गाब्रियेलान आंकवार मोरयेची येयलो नाजारेत गांवांत आनी तिका सांगलें की तूं गर्भेत जातली म्हणून. पूण हो जो जल्म जातलो जुजेक तुज्या पोतिने वरवीं न्हय पूण पवित्र आत्म्या उदेशी. कित्याक गाय भाव भयणीनो? कित्याक जेन्ना हो संबंद जाता दादल्याशी आनी बायलेशी तेन्ना जें पातक आदवान केलें तें दादल्या कडसून एका भुरग्याक जाता. म्हणजे तें पातक आदवांचें दादल्याहून वेता. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना देवान आदावान इवेक आदावान सांगलेलें तें फळ खायनाका म्हणून तेन्ना आदावान कितें केलें? आदावान तें फळ खालें. वय इवेन पयलें खालें पूण आदावान तें फळ खालें
आनी देवान आदामान सांगलेलें तें फळ खायनाका म्हणून, देखून हें पातक जें इवेन केल्लें पूण आदामान तें खालें फळ, आतां तें पातक आदामा वरवीं मनशा कुडाक फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, जेजूचो जल्म जुजे वरवीं जायना पूण पवित्र आत्म्या उद्देश जाता. आनी आतां जेजू पातक विणी पातक करिनासतना ह्या संवसारान जल्मता, तो आमचो सरवंडा जाता, तो आमचे पासून खुर्सार मोडटा. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजूक आमचो स्वामी, आमचो देव, आमचो सरवंडार म्हूण मानता, आतां आमी एक नवी रचना जाता. आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आतां आमची सरवण जाता. आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता भाव भयणीनो, देवान जें घडोवन हाडलां, सगळें घडोवन हाडलां जेजू वरवीं आमकां, तें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, आमी फकत जेजूक आनी देवाक, आमच्या सगळींच्या बाबाक आर्गां आनी वाखाण दिवया ताच्या पुता जेजू पासत. कित्याक भाव भयणीनो, आमची सरवण जांक जाय दिसली जाल्यार तर एका मनशानूच ती सरवण करूंक जाताली. आनी देवान मनशाक कायदो दिलो, पदवी दिली ह्या संवसाराचेर, पूण मनशान ती पदवी हारायली आनी ती पदवी देंवचारा कडेन दिली. आनी देखून भाव भयणीनो, एका मनशानूच ती पदवी देंवचारा कडसून घेवंक जाताली. आनी आतां जेजू जो जावन आसा देव, तो मनीस जावन येता आनी तो आमचें मरण मोडटा. आनी देंवचाराक कसलीच पदवी ना जेजूचेर हात लावपाक, कित्याक जेजून कांयच पातक करूं ना. पूण जेन्ना ताणें जेजूचेर हात घातलो, ताणें लोकांक जेजूचेर आड वचपाक फरमायलें आनी जेजूक खुर्सार मारलो, तेन्ना देंवचार एकदम डिस्क्वॉलिफायड जालो. देंवचार आतां ताजी जी पदवी आसली ह्या संवसाराचेर ती हारयली ताणें, आनी ती पदवी जेजून आतां परतून घेतली. आनी ती पदवी आमकां सगल्यांक जी जेजूचेर बावर दवरता ती आमकां दिली. आनी आयज आमी भाव भयणीनो, देवाची भुरगीं म्हणून आयज आमी फकत जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया, ताका महिमा दिवया, ताका दिसान दीस आर्गां आनी वाखाणणी दिवया, ताका महिमा दिवया. सगळे आमी आमचे जिवितान जें आसा ताजे पासून आमी जियोया, कित्याक ताणें आमची सरवण केली, ताणें आमचें मरण मेलें आनी आतां आमकां देवाची भुरगीं केल्या. म्हणून आयज भाव भयणीनो, देवाची भुरगीं म्हणून आमी जेजूचेर बावर दवरता म्हणून आमी भावार्थी म्हणून आयज आमी जेजू सारकें जियोया. खरेंच ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक वावरुया आनी खरेंच हें जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जें जेजून आमकां घडलां तें आमी जियोवपाक आयजसान आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.